मतदारसंघ जेन्ना जेन्ना आमी लक्षांत हाडटा तेन्ना फक्त दोन आमच्या मुखार उमेदवार येता. एक म्हणजे विजय सरदेसाय आनी दुसरो म्हणजे दामू नायक, गोवा फॉरवर्ड वर्सीस भाजपा. पूण आतां आमी पळयलें की आम आदमी पक्षूय ह्या मतदारसंघांतल्यान सिरियसली निवडणूक लडोवपाक सोदता आनी तांणी सद्या तरी कॅन्डिडेट अनावन्स करूना. पूण लुक्स लायक द पर्सन हूज इन चार्ज ऑफ द कॉन्स्टिट्युएन्सी मायट कॉन्टेस्ट. आनी तोच आमचे बरोबर आसा संदेश तेळेकर, आम आदमी पक्षाचे फातोड्डेचे रिप्रेझेंटेटिव्ह एंड वायस प्रेसिडेंट ऑफ गोवा. वायस प्रेसिडेंट ऑफ गोवा. पूण फातोड्डेचो उमेदवार म्हणू शकना अजून म्हणून. Yes, Monia? till the party announces, you can't. But normally, yeah, that's the responsibility I've been given. टू बी कॅन्डिडेट. Yes. ओके. भायलो जालो ना तूं एक्चुअली काणकोण रावता मनीस. Yes. काणकोणचे अपब्रिंगींग मदीं फातोर्डा येवन कॉन्टेस्ट कित्याक करप? कॅन्डिडेट मेळूना हांगा लोकल. Candidate मेवना अशें न्ही. I am a Goan first of all, and I have been a part of all the agitations in Goa, be it CZMP, be it coal. So जेन्ना हांव गोंयकार म्हणून आसा, I have the right to contest. First thing. Second thing, हांव आतांच इलेक्शना खातीर हांगा येवना. I have been here since last 2 years. आनी म्युनिसिपालिटी इलेक्शनान हांवें एक्टीव रोल आशिल्लो. बींग हियर म्हळ्यार रावपाक आयला. हांव रावपाक लागलो. फातोड्डा रावता. फातोड्डा रावता. ओके. I have got a flat at status residency बोलेपान. सो 2 वर्सां गेली काम करता फातोडान. कोविडा टायमारूय फातोडा काम केला. बी इट गिविंग ऑक्सिजन सिलिंडर्स, ऑक्सिजन रेग्युलेटर्स, ऑल दोज थिंग्स आय हॅव डन. रेशन डिस्ट्रिब्युशन केला. म्हणजे कमीत कमी 4,500 बॅगां रेशन डिस्ट्रिब्युशन फातोडाच्या तूं कॉन्स्टिट्युएन्सी. फातोड्डा रावता म्हणून तूं हें चूज केलें अशें काय? तुका फातोड्डा कॉन्स्टिट्युएन्सी आवडटा? सेकंडली इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी गिवन बाय द पार्टी. फातोडा कशें आसा, फातोडा हे जे 2 लोक आसा, म्हणजे जे प्रस्थापीत लोक आसात, त्या लोकांनी एक गोष्ट सदां एन्श्युअर केला की ओपोजिशन कोणूच उबे रावचे न्ही. दे हॅव ट्रायड इट टू देर बेस्ट. इतले बेस्ट की एखादो बॅनर सुद्दां कोणी लायलो जाल्यार तो नेक्स्ट मॉर्निंग काडून व्हरपाचें हें दवरलां, तेमी अरेंजमेंट्स दवरला. तशा परिस्थितीन पार्टीक एक असो फेस जाय आशिल्लो जी चॅलेंज घेवपाक शकता, जो फिजिकली मेंटली तांकां टफ फायट दिवपाक शकता. पार्टी फावंड दॅट आय वॉज द रायट वन टू डू इट अँड आय हॅव बीन गिवन दॅट. मेंटली आनी फिजिकली? या, इन ऑल आस्पेक्ट्स. फिजिकली? इन ऑल आस्पेक्ट्स. ऑल आस्पेक्ट्स. बिकॉज हांगा जे लोक आसा ते त्याच हितून वाडिल्ले लोक. तुका फातोड्डा आवडटा? आतां कशें आसा, दामूक फातोड्डा आवडटा, दामू फातोड्डा रावता म्हूण तो फातोड्डा कॉन्टेस्ट करता. विजय तर म्हणटा आपूण फातोड्डेकार, फातोड्डेच रावता, सगळें हें करता. तुका पार्टीन दिला म्हणून फातोड्डा कॉन्टेस्ट करता? पार्टीन दिला. हांव स्वता 2 वर्सां जालीं हांगा आसा. हांव स्वता काम. तुका आवडटा फातोड्डा? डेफिनेटली आवडटा. हांव आतां कनेक्ट जाला. कितल्याशा घरांनी येवप वचप जाता, जेवणाक आपोवप जाता. सो कितलेशा फातोडेकारां कडेन म्हजो पर्सनल कनेक्ट आसा आज. दीस कनेक्ट हो फक्त असेंब्ली इलेक्शना खातीर येवना, हो म्युनिसिपालिटी इलेक्शना टायमारच्यान आयलो जेन्ना आमी कॅन्डिडेट सोदपाक भोंवताले. सो एंटायर फातोडा भोंवला, एंटायर मारगांव एरिया तसो भोंवला. आनी एज अ आप वॉलंटियर जावं आप ऑफिस बेरर आय हॅव बीन थ्रू आउट गोवा. And Fatoda is one of the part where I have worked more than any other part in Goa. Right from Mole to Pedne and Vasco to this Kankon, I worked everywhere. फातोड्डा म्हणटा की डेव्हलप्ड कॉन्स्टिट्युएन्सी, रस्ते बरे आसा, सगळें बरें आसा. सो तुका रोल दिसता आपलो कितें तरी? फातोडा जेन्ना डेव्हलप म्हणटा न्ही, म्हजो एक सिंपल क्वेश्चन आसा. रायट फ्रॉम कोलवा जंक्शन टू रवींद्र भवन आनी रवींद्र भवन टू फातोडा जंक्शन जे आसा, 4 रोड जंक्शन स्टेडियमा कडेन, तो रोड सोडल्यार बाकीचे खंयचे रोड्स डेव्हलप्ड आसा? हाजे जर आमी पर्सनली वचून एक दीस आमी करया मुद्दम शूट. एक दीस मुद्दम करया. कित्याक जे सदांच उलयता पळय, हो इतलोच रोड, म्हणजे तांचो तुमी जर गोवा फॉरवर्डाचो व्हिडियो सुद्दां पळयलो जाल्यार हो रोड सोडल्यार आनी खंयचोच रोड दे आर नॉट हायलायटींग. फर्स्ट थिंग. सेकंड थिंग, लॉट ऑफ गोवन्स डोंट नो KTC bus stand is under Fatoda constituency. HCPDA market is under Fatoda constituency. Wholesale fish market is under Fatoda constituency. ह्या जाग्यांची प्रायम लोकेशन्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्युएन्सी, ह्या जाग्यांची परिस्थिती आमी प्रत्येक गोंयकारान पळयला. मडगांवचो बस स्टँड विच इज इन फातोडा कॉन्स्टिट्युएन्सी. न्यू बस स्टँड तयार करपाचें सद्या चल्ला. हय, पूण खंय? HCPDA मार्केट एशियाज वन ऑफ द बेस्ट मार्केट ते म्हणटा की थंय जे तरेन एस्थेटिकली पळयत जाल्यार. हय, पूण वॉट इज द अरेंजमेंट? सी द क्लिनलीनेस, सी द हायजीन देर. खंयच्या परिस्थितीन आसता? तूं ब्लेम करता आमदाराक ताका? डेफिनेटली.
आमदाराचें काम हें आमदाराचें काम की द गव्हर्मेंट मशिनरी वर्क्स प्रॉपरली हें एन्श्युअर करप. म्हणून None of them. यू हॅव अ स्पेस इन फातोर्डा. We have a space because Aam Aadmi, see, it's more than me, it's Aam Aadmi Party. The kind of governance what we are talking about. आमी लोकांच्या बेजीक निड्सा बद्दल उलयता. सेकंड इम्पॉर्टंट गोश्ट हांव जी तुमकां सांगपाक सोदता, फातोर्डेचें जेन्ना डेव्हलपमेंट म्हणटा आमी, डेव्हलपमेंट म्हणजे फक्त रोड डेव्हलप जावं जावं बिल्डिंग्स बांदल्यो म्हणजे डेव्हलपमेंट न्ही. डेव्हलपमेंट मनशाचो जावपाक जाय. आजूय फातोर्डेचो म्हजो भाव आपलें शेत न्हवतगीर व्हरून तो प्रोडक्ट विकपा खातीर रस्त्यार वताक तडफडटा. आजूय फातोर्डेचे लोक गव्हर्मेंट ऑफिसांनी वचून अक्षरशः दुकां गळयता कित्याक तांची कामां जायना. आजूय कितलेशे अश्यो म्हणजे फातोर्डान आज एक इंडस्ट्री ना. फातोर्डान एक्चुअली तशें पळोवपाक गेल्यार येदो व्हडलो ग्रावंड आसा आतां. त्या ग्रावंडार लोकल भुरग्यांक खेळपाक कांयच ना. फातोर्डा मार्ग यू कॅनॉट सेपरेट. या फातोर्डान ऑब्वियसली पण म्हणजे एका एरियाक 2 आमदार, 2 पॉवरफुल आमदार, आणि तरी ते एंटायर एरिया इज नॉट डेव्हलप्ड. नॉट डेव्हलप्ड. लोक खंयच्या परिस्थितीन अजून जगता ते जर आमी वचून लोकांच्या घरांनी पळयत न्ही, 7,500 ST भाव आसा म्हाजे, तांची परिस्थिती तांच्या घरान वचून पळयात. बट विल दे एक्सेप्ट आम आदमी पार्टी? सध्या दामू किंवा विजय किंवा दामू किंवा विजय असे सध्या चल्ला. सी, आय हॅव बीन गोईंग टू पीपल. हांव लिटरली हांवें मॅक्झिमम म्हाका दिसता ऑलमोस्ट 8,500 घरांनी आमी पावला. 11,500 घरां आसा फातोर्डेंत. 8,500 घरांनी ज्या जाग्यार आमी पावला थंय आमकां रिस्पॉन्स बरो आसा. काही एरिया, स्पेसिफीक एरिया ज्या जाग्यार आमकां लोकांनी सांगलाय की ना आमी अमके आमी तमके, पण बाकीच्या जाग्यार लोकांक अक्षरशः म्हाका आयकूंक येता की आमकां हे दोगूय नाका. तिसरो ऑप्शन जाय म्हणून. डेफिनेटली. थर्ड ऑप्शन. डेफिनेटली. आनी कित्या खातीर पळय तुमकां सांगता, बेजीक एम्युनिटीज ज्यो पळोवपाक गेल्यार आमी एक हो जो स्पेसिफीक रोड सांगलो तो सोडल्यार बाकीचे रस्ते तुमी पळयात, ताजे सायडीचे ड्रेनेजीस पळयात. ताजे आतां म्युन्सिपाल्टी लास्ट 10 years म्युन्सिपाल्टीन कोण हातून आसा, सत्तेर आसा, तोच आसा. कितें डेव्हलपमेंट आसा? लिटरली नथींग. त्या रस्त्याचे ड्रेनेजीस आसा पण ताजेर वयर कवरींग ना, लादयो ना. ताजेर गेली ऑलमोस्ट कितलींशीं वर्सां त्यो क्लीन करूना. अशे खुबशे प्रॉब्लम्स आसा लोकांचे. लोकांच्या घरान आज क्लीन उदक येना, लोकांच्या घरान प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी पावना. अजून सो आपाचे टॅलीन, आम आदमी पार्टीचे टॅलीन फातोर्डा हे मेजपाचे हे फावटी 100%. Fatorda is going to be a big surprise. And it's not because I am going to contest. फाल्यां म्हाका सोडून म्हज्या जाग्यार आम आदमी पार्टीन कोणीय दवरलो, इट विल बी आम आदमी पार्टी सीट. फातोर्डा. येस. ओव्हर कॉन्फिडन्स सो दिसना. म्युन्सिपाल्टीन काय करू शकना. एक्झॅक्टली. म्युन्सिपाल्टीन करपाक शकना, पण म्युन्सिपाल्टीन आमी आमचे प्रेझन्स दाखयलें. म्युन्सिपाल्टी इज ऑलवेज सदां एक फॅक्ट असो आसता की जो रुलींग आसा ताच्या फेवरान वता. रुलींग आसा, पूण जेन्ना विधानसभेचे इलेक्शन येता, गोवन्स अँड फातोर्डेकार्स हॅव ऑलवेज इलेक्टेड इन अ डिफरंट मॅनर. परसेप्शन अशें आसा की आयडियली तू विल कट इन टू विजय सरदेसायज वोट अँड ट्राय टू हेल्प दामू नायक. डेफिनेटली नॉट. यू आर मोर दॅन सिरियस कॉन्टेस्टंट वोट कटर. डेफिनेटली नॉट. म्हज्या कडेन हांव तुका सांगता, व्हेरी सून देर वील बी अ जॉयनिंग ऑफ दामूज पीपल ऑल्सो. दामू येस. बी टीम ऑफ BJP. दामूज पीपल आर गोइंग टू जॉइन मी. तूं म्हणटा ताज्या वतून वोट कट करना जाल्यार सी दे आर इनफॅक्ट तांचें कशें आसा, तांचें सदांच जातीचें राजकारण आसता BJPचें. तुमकांय खबर आसा आनी गोंयकारांक खबर आसा. धर्माचें राजकारण आसता. तांकां राजकारणाचेर येता तुमी सुरू जातीचे, धर्माचें तांचें राजकारण आसता आनी तें आमी आमचो ताजेर येवपाचें वेगळें हें आसा, पर्स्पेक्टीव आसा. तांचो हें वेगळो आसता. जातीचें धर्माचें राजकारण तांकां एग्जॅक्ट तांचें एक्सपेक्टेशन अशें आशिल्लें की आम आदमी पार्टीन कोण तरी कॅथलीक कॅन्डिडेट फील्ड करचो. म्हणजे हें तांच्यांनी उलोवन दाखयलें. म्हणजे ताजे मनीस आमचे कडेन येवन उलोवन दाखयलें की तुमी कॅथलीक कॅन्डिडेट, म्हणजे जेन्ना म्युन्सिपाल्टी खातीर भोंवताले तेन्ना सांगताले ते आमकां तुमी कॅथलीक कॅन्डिडेट घाला. म्हणजे तांकां तांचें एक्सपेक्टेशन अशें आसलें की आमी कॅथलीक कॅन्डिडेट घालचो आनी आमी विजयाचे वोट कट करचे आनी तांच्यांनी जिखचें. बट टू यू मायट नॉट गेट इलेक्टेड, बट यू विल डिसायड हू विल गेट इलेक्टेड अशें दिसपाक लागलां सध्या. कोणाली चड मतां खाता? आय एम टेलिंग यू, आम आदमी पार्टी विल विन दीस फातोर्डा सीट. फातोर्डा सीट. येस. दुसरें जातीच्या राजकारणाचे बद्दल तुमी तर आतां विचारूच नाका. तुमीच सुरू केल्लें आसा सध्या. भंडारी CM, डेप्युटी CM क्रिश्चन,
आमी जेन्ना म्हणटाले की आय डोंट इवन नो खरें की तुजी जात कितें ती, जेन्ना हांव आतां म्हाका विचारचें पडटलें की बाबा संदेश तुजी जात कितें रे काय म्हणून भंडारी मागीर तूं सीएम जावं शकता, भंडारी न्ही ना सीएम जावं शकता. I belong to Maratha Samaj. तूं CM जावपाक शकना. I'm proud of it, but at the same time, I'll tell you one thing. Before this announcement, we have made several other announcements. We have spoken about electricity. आमी जॉब्सां बद्दल उलयला, आमी गोंयकारांच्या ईच अँड एवरी प्रॉब्लमा बद्दल उलयला. आमी आमचें जें दिल्ली गव्हर्नन्स आसा, इट टॉक्स अबाउट इलेक्ट्रिसिटी, इट टॉक्स अबाउट वॉटर, इट टॉक्स अबाउट डोर स्टेप डिलिव्हरी ऑफ सर्विसीस. सो सगळे गव्हर्नन्स कवर करतकीर ताजेर आमी जेन्ना मेन्शन करून ताजे बद्दल आमी गेली ऑलमोस्ट 2 वर्सां उलयतात. म्हणजे जेन्नाच्यान आमी वीज आंदोलन मिटिंग्स केला तेन्नाच्यान आमी कंटिन्युअसली वी आर टॉकिंग अबाउट दीस बेजीक एम्युनिटीज and people's relief by giving them these services at the doorstep. हे सगळें उलयतकीर तातूंत आनी एक गोश्ट आमकां प्रामुख्यान लक्षांत आयली म्हणजे की देर इज अ बिगस्ट चंक ऑफ पॉप्युलेशन वीच बिलोंग्स टू अ पर्टिक्युलर समाज, तांचेर खंय तरी अन्याय जाला. आमी समाजाचें राजकारण करना, आमी गेली कितलींशीं वर्सां जो अन्याय एका समाजाचेर जालो म्हणजे इतलें व्हडलें चंक ऑफ पॉप्युलेशन आसून सुद्दां तांकां प्रॉपर रिप्रेझेंटेशन मेळूना, लिडरशीप करपाक मेळूना. तांकां जर आमी लिडरशीप दिवपाक सोदता जाल्यार आय थिंक दॅट शूड बी वेलकम्ड अँड नॉट कंडेम्ड. कंडेम करना, पण एक विचार आतां नवीन जाल्लो आसा की म्हाका आतां कळ्ळें की म्हाजी जात खंयची, लोक विचारपाक लागले आतां की बाबा तूं भंडारी, तूं हें तुमी सुरू केलें. ना, हें आमी डेफिनेटली सुरू करना. आमी फक्त ताका एक जातीचें राजकारण जरी आज खंयची पार्टी एक्सेप्ट करना, पण तांच्यांनी सदांच जातीचें आनी धर्माचें राजकारण केलां. तुमी डायरेक्ट अनाउन्स केलां. आमी वी हॅव दॅट कॅपेसिटी, वी हॅव दॅट गट्स टू से दॅट ओके दीस ह्या समाजाचेर हो अन्याय जाल्लो आसा, आमी तांकां सपोर्ट करतले, वी वील बॅक देम व्हेरी स्ट्रॉंगली. आयडियली आमदार इलेक्ट करचो ना सीएम कोण तो, आमदार इलेक्ट करतले हय भंडारी कम्युनिटीलो कोण तो See, when we say that it's going to be a CM, it's not only on the basis of the caste. We are going to definitely see आमच्या कडेन तशे फेसीस आसात. आमी जेन्ना अनाउन्समेंट केलात, आमी प्रत्येक अनाउन्समेंट आम आदमी पार्टी जे करता ताच्या फाटल्यान देर इज अ प्रॉपर कॅल्क्युलेशन, देर इज अ कॅल्क्युलेशन. इलेक्शना पयलीं डेफिनेटली वो बाबा सीएम फेस, we will declare. डेप्युटी सीएम फेस सो. In fact, very soon it's going to be declared. आमच्या कडेन फेसीस आसात, capable faces आसात. It's not just that he is a Bhandari, he is a capable person who is going to be announced. आम पयलीं सांग. Yes, definitely. फर्स्ट न्यूज आमकां ब्रेक करतली नांवाची. Yes. प्रॉमिस. Yes. ऑन कॅमेरा. It's going to be done by Arvind Kejriwal, so I'm a very small man for that. ओके, लीक करू. ओके, सेकंडली आम आदमी पार्टीचे आमी पळयले लोक सिरियस घेनाशिल्ले, आनी कारण 2017 जे तुम्ही केलं इट लुक्स लाईक मोर लाईक अ जोक अँड यू आर देअर एट दॅट पर्टिक्युलर टाइम. हाऊ डू यू सी आम आदमी पार्टी नाव? खरेंच सिरियस घेवप आमी काय हे इंटरव्यू खातीर आनी घोशणा खातीर आनी टायमपास बरो आसा? सी फ्रॉम आमी लास्ट इलेक्शन्स लढले, लास्ट इलेक्शन सुद्दां आमी सिरियसली लढले, पण कदाचित गोंयच्या गोंयकारांक ते सिरियसनेस आमच्या मदीं दिसूना. आमी लढटना प्रत्येक वेन एवर आम आदमी पार्टी फायट्स अ इलेक्शन वी फायट इट व्हेरी सिरियसली, वी फायट फॉर विनींग. पण लास्ट टायम कशें आशिल्लें, एक मॉडल जो दिल्ली चलतालो म्हणजे वीच वॉज इन प्रोग्रेस, ताजो सक्सेस लोकांक दिसून नाशिल्लो. ह्या खेप त्या मॉडेला बद्दल फक्त गोंयान न्ही आनी देशान न्ही, पुराय जगान ताजें उलोवप चालू आसा, ताजे बद्दल तोखणाय चालू आसा. सो जेन्ना तो मॉडेल सक्सेसफूल असो म्हणून जेन्ना आमी लोकां मुखार दाखयतात तेन्ना लोकूय ताजे कडेन तितलेच आपुलकेन पळयता आनी तितलेच तांकांय जाय की हो मॉडेल गोंयान येवचो. सो दीस टायम इट्स डेफिनेटली आम आदमी पार्टी. Because there are two reasons. One is the Delhi model, the governance model जो आसा पळय, Delhi model म्हणजे पळय the governance model which has been implemented by Aam Aadmi Party in Delhi. First reason. Second reason, the major traditional parties like BJP and Congress have failed very badly. गोंयकारांक आनी तातूंत एड करपाक गोवा फॉरवर्ड घेता, कित्याक लास्ट टायम they were a part of the government. बट द एस्टाब्लिश्ड पार्टीज तांचे ऑलरेडी वोटिंग बेस आसा हांगा. वोटिंग बेस कोणाची आसना. अशें बी व्हेरी फ्रँक, कांय कॉन्स्टिट्युएन्सीनी काँग्रेसचो कोणी दवरले 4-5 हजार पडटा. जो कोण म्हणटा आपली वोटिंग बेस आसा, दॅट फेलो टेक्स द पीपल फॉर ग्रांटेड.
बट दे वोट फॉर मे अशें जालें हें कालच एक इंटरव्यू जालो गोवा फॉरवर्डाचो वेरी जॉयनींग कितें तरी प्रेस कॉन्फरन्स जालो आनी ताणें सांगलां की 19 डिसेंबराक आमी तुमच्या मुखार गोंयचें फुडलें सरकार कोण आसतलें तें दवरतले. ही सेड इट व्हेरी क्लियरली. म्हणजे तो जर तशें दवरपाक शकता कोण आसतलें सरकार जर लोकां मुखार दवरपाक शकता 19 डिसेंबराक इलेक्शन जावच्या पयलीं जाल्यार इलेक्शन्स करपाची गरज ना अशें दिसता. तशेंच सांगता तुका वोट्स जे आसा पळय कोणाक कोणी ग्रांटेड धरपाक शकना. बरे बरे एस्टाब्लिश्ड लिडर हाज्या पयलीं लोकांनी जमनीन मेळयलात. आनी तुका एक गोष्ट फ्रँकली सांगपाक सोदता आनी वीच आय हॅव लॉट ऑफ पीपल हॅव टोल्ड मी इन फातोर्डान खंयचोय आमदार 2 खेप निवडून येता, तिसरे खेप खंयचोय येवना, हाज्या मुखारय येवचो ना. हे तूं हातून वता हे म्हाज्यो भावना न्ही, ह्यो लोकांच्यो भावना. म्हाका जेन्ना हांव लोकां कडेन उलयता तेन्ना सांगलां. सेकेंडली तांच्यांनी सांगलां की आमकां नाका, आमकां तोय नाका होय नाका. कित्याक हाजें एरोगन्स आसा, ताजें कट्टरवाद आसा, ताजो कट्टरवाद आसा जो धर्माच्या बळाचेर आनी ताज्या बळाचेर जो लोकांक लेखता तो मनीस म्हाका दिसता कोण एक्सेप्ट करपाना. दामूक कम्युनल म्हणटा. ऑब्वियसली ताजो एपियरन्स पळया तुमी. एपियरन्स कसो हे करूं शकता? डेफिनेटली ताजो एपियरन्स, ताजे लोकां कडेन वागप हें म्हाज्या परस फातोडेकारांक चड खबर आसा. एखादो मनीस जेन्ना ताजे फुड्यान वता तांचे कडेन तो ज्या भशेन उलयता दॅट हॅज टू बी सीन. He seemed to be a very friendly MLA earlier, Damu Naik. ना ओके बरें. एनिवेज लेट्स फर्दर. आम आदमी पक्षाचे कितले येतलेशें दिसता इतलो फ्रेंडली की ताजे स्वताचे पार्टीचे लोक आज तांच्या पार्टी लिडरशिपाक सांगपाक लागला की हाका टिकेट दिनाका. ओके. आम आदमी पार्टीचे 22 मे 22 म्हणटा ते बीजेपीचे. हय 22 मे 22. तुमचे 22 मे कितले? I will not go into the numbers, but I can tell you we will be in the government. Aam Aadmi Party will form the next government. नंबर जाय नाजाल्यार कशें जातले? नंबर्स गोंयकार दितले, सपोर्ट गोंयकार सांगतले. अलायन्स बी घेवन ना विल फॉर्म दी गव्हर्नमेंट. will be नॉट एन ओवर कॉन्फिडन्स. नॉट ऑन ओवर कॉन्फिडन्स, डेफिनेटली नॉट. सी आमी ग्राउंडार काम करता. आमी जर वेल्यावर ऑफिसान बसून हे सांगताले न्ही जाल्यार इट वूड हॅव बीन डिफरंट. आमी ग्राउंडार काम करता, आमी लोकांच्या दारांनी वता, लोकां कडेन उलयता. सो फील येता पळय. म्हणजे हांव लास्ट टायमूय गेल्लो, लास्ट टायमूय जो फील कितें आशिल्लो तो म्हाका खबर आसा. ह्या टायम लोकांचो फील कितें आसा तो खबर आसा. सो दॅट डिफरन्स आय नो. वी हॅव बीन कंटिन्युअसली अमॉंग्स द पीपल. इट इज नॉट दॅट वी हॅव जस्ट कम इन एट द टायम ऑफ इलेक्शन आनी आमी कितें करपाक पळयता अशें न्ही. आमी गेली 3 वर्सां आम आदमी पार्टी कंटिन्युअसली लोकां मदीं आसा. आज जे काँग्रेसीचो रोल आशिल्लो तो रोल आम आदमी पार्टी करता. एकूय MLA नासतना वी हॅव फोर्स्ड द गव्हर्मेंट टू गीव फ्री 16,000 फ्री वॉटर. वी हॅव फोर्स्ड द गव्हर्मेंट टू अनाउन्स दॅट रोजगार थिंग. हाज्या पयलीं 9.5 वर्सां ज्या BJPन रोजगार मेलाच करूना ते आज रोजगार मेला करपाक लागले. There are so many things what we have forced them to do. The Aam Aadmi Party has forced them to. आमचे जेन्ना अनाउन्समेंट जालें ताजे नंतर तांचे रिएक्शन्स आयले. भंडारी समाजा बद्दल जे ते ओपनली उलयनाशे आज उलोवपाक लागले. सो यू सीम्स टू बी अ ट्रेंड सेटर. डेफिनेटली ट्रेंड सेट करता. डेफिनेटली आम आदमी पार्टी बद्दल फक्त सरकार आनी CM आनी ओपोजिशन जे काल फुलिल्ले कळे उलयता पळय तेच न्ही. ते उलयता पळय ना तुमकां म्हणटा ते काल उलयल्ले कळ. ना कित्याक म्हणटा जाण तूं पळय कशें आसा. आमकां लास्ट टायम म्हणटाले तेन्ना आमी मान्य करून घेताले. आमकां ह्या खेप म्हणपाक शकना. आमी लोकां मदीं आसात. आम आदमी पार्टी ओवरऑल लोकां मदीं आसा म्हणून आमकां म्हणपाक शकना. लास्ट टायम आमकां म्हणलें आमी एक्सेप्ट केलें. लोकांनी आमकां जो वर्डिक्ट दिलो तो आमी घेतलो. आमी वी हॅव वर्कड आफ्टर दॅट. फेब्रुवारी नंतर आसा काय बोटो आपले वाटो प्रत्येक जण आपापल्या जाग्यार वचपाचे? आम आदमी पार्टी we are there. We'll be whether there. forming government not Aam Aadmi Party is not only the future of Goa, it's the future of this country. Future of this country. देव बरे करूं तुम्ही वेळ दिले म्हणून. हे आशिल्ले संदेश तेलेकर, आम आदमी पक्षाचे फातोर्डेचे रिप्रेझेंटेटिव्ह. अजून कॅन्डिडेट्स अनाउन्स करू ना, सो वी कॅनॉट कॉल हिम अ कॅन्डिडेट. ते म्हणटा की फातोर्ड्यान आपल्याक चान्स आसा. आम आदमी पक्षाची जेन्ना टॅली मेजता तेन्ना फातोर्ड्या मतदारसंघाकूय मेजचें पडटलें
वेगवेगळे मुद्दे तांणी सांगले. जे लेट जॉईन जाल्यार तांणी रिवायंड करून पळोवची आनी जे मुद्दे तांणी वयर काडले ते. आनी ते म्हणटा की आम आदमी पार्टीन जे भंडारी समाजा बद्दल एनावन्समेंट केला ते राजकारण न्ही जाल्यार एका समाजाक मदत करपाक हो विशय काडिल्लो आसा आनी भंडारी समाजाचोच मुख्यमंत्री जातलो, क्रिश्चन उपमुख्यमंत्री जातलो आनी एनावन्समेंट रोखडीच जातली. येस. आनी आमकां बेगीन न्यूज मेळची ना. ते म्हणटा केजरीवाल सांगतले तेन्नाच आमकां कळटलें, तेज्या पयलीं लीक जावची ना न्यूज. सो एनावन्समेंटाक रावचें पडटलें. तुमी पळयतात हब एनकावंटर ऑन युअर फेवरेट वेबसायट www.goanewsup.com. आमचे प्रोडक्शन पार्टनर्स आसा प्रसाद देशपांडे, पावर्ड goabyLane.com, GOABYLANE.com. RDX is our channel partners. Keep watching us.